अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे आज जी प्रेस आपयल्या तितून दोन मुद्दे मांडपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा। सगळ्यात पयलीं म्हणजे की रोड टॅक्साच्या संदर्भात आणि पॅसेंजर टॅक्साच्या संदर्भात आणि तेचेर इम्पोज केल्ली पेनाल्टी 25% पेनाल्टी ह्या तीन मुद्द्याचेर आमी सरकाराक नोटीस दिल्लेली आणि प्रेसाच्या माध्यमांतून सगळ्यांक आमी कळोवन दिल्ले की जर वाहतूक खाते किंवा सरकार तेजेर योग्य 8 दिसां भितर निर्णय घेयना जाल्यार आमी हायकोर्टाक पेटिशन फायल करतले। आणि आमकां सगळ्यांक कळोवपाक तुमच्या माध्यमांतल्यान अत्यंत आनंद जाता की आमचे पेटिशन जे फायल केल्ले हायकोर्टान ते फाल्यां फर्स्ट ऑन बोर्ड आमचे येयल्लेले आसा, लिस्टेड जाल्ले आसा आणि फाल्यां खंय तरी तेचेर सुनावणी सुरवात जातली फाल्यांच्यान। दुसरी गोष्ट म्हणजे आमी आनी एक मुद्दो मांडलेलो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी सरकारा मुखार की ज्यो पॅन्डेमीक पिरियडान ज्यो पळय सगळ्यो कदंबा पळय ज्यो चालू केल्ल्यो आसा कितें त्यो कदंबा खंय तरी बंद करच्यो आनी तेंचे जे पळय शेड्यूल आसा त्या शेड्युला प्रमाणे त्यो चालू करच्यो अशी आमी मागणी केल्लेली। कारण आतां जर आमच्यो बसी जर चालू करपाक गेले आमी जाल्यार खंय तरी आमच्या बसी वांगडा तेंचे टायमींग क्लॅश जाता आणि तेका लागून आमचो जो वेवसाय आसा तो आमकां अत्यंत धोक्यान गेल्लो आसा आणि आमकां आमच्यो बसी चालू करपाक मेळना सगळ्या रुटांचेर। तेका लागून आमी 4-5 वेळा मागणी केली। कोऑर्डिनेशन कमिटी जी फॉर्म केल्ली आसा कदंबाचे आनी आमचे कितें दुखणें आहा ते सॉल्व करपाक ते मिटिंगो घेतल्यो वचना। तेका लागून परत आमी एक काल नोटीस दिल्ली आहा वाहतूक खात्याक आनी सरकाराक दिल्ली आहा चीफ सेक्रेटरी आणि तितून नमूद केल्लें आहा की जर 22 तारीख मेरेन कदंबाचो विशय जर कितें आहा पळय तो जर सॉल्व करिना वाहतूक खातें किंवा सरकार फुडाकार घेवन जर सॉल्व करिना जाल्यार 23 तारखेक आमी सगळे ऑपरेटर जे अफेक्टेड बस ऑपरेटर आहा जांकां कदंबाचो त्रास जाला तांकां आव्हान करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी त्या दिसा 23 तारखेक उपस्थितीत रावचे आणि वाहतूक खात्याचे जे संचालक आहा राजेंद्र सातर्डेकर तांकां आमचो घेराव घालपाचो त्या दिसा कार्यक्रम ठरलेलो आसा। जर वाहतूक खात्याचे संचालक पयलीं आमी 4-5 वेळा अपॉइंटमेंट मागल्यार ते लिपोवन रावता कित्याक आनी किंवा ऑफिसान येयना अशें आमकां आदळून येयल्लेलें आसा। तेन्ना आमी नोटिसीन तें घातलेलें आसा जर ते तर ते दिसा ऑफिसान येनासतना रावले किंवा आमकां टाळपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केलो जाल्यार आमी जे थंय लोक जमतले ते सरळ आमी थंयच्यान भायर सरोन मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थाना पर्यंत आल्तिनोन वचपाचो कार्यक्रम थंय जाहीर केल्लो आहा नोटिसी आणि मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थाना पर्यंत वचून मुख्यमंत्री जर टाळाटाळ करीत मेळपाक जाल्यार आमी थंयच बसतले। आतां मुख्यमंत्र्याक मेळपाची इच्छा कित्याक जाल्या की मुख्यमंत्री तुमी पळयलो त्या दिसा हांगासर जे आतां जिल्ल्याचें इलेक्शन आहा तेका लागून 2 किलो फोव हांवें सांगलेलें तुमकां पळय 10 दीस पयलीं की 2 किलो फोव आनी 1 किलो गोड वाटले वयतले ते वाटले तेणी दिवाळेक सगळ्या लोकांक मेवळे। आणि काल तेका भुरगीं रवींद्र भवनान प्रश्न करपाक गेल्ली स्कुलाची कुळच्याचेर मुख्यमंत्र्याक तेन्ना तेणी तांकां चॉकलेटी वाटल्यो। पूण आमकां इच्छा जाल्या बसवाल्यांक आतां की मुख्यमंत्री कितें दिता हें पळोवपाक म्हूण आमी आतां जर राजेंद्र सातर्डेकर जर लिपोवन रावलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या 23 तारखेक निवासस्थानार सकाळीं वचप मुख्यमंत्री कितें करता कदंबाच्या संदर्भात किंवा आमच्या हातीन चॉकलेटी दिता काय फोव दिता हे मागीर येणारो काळ थंयसर ठरयतलो। दुसरी गोष्ट म्हणजे सुदीन ढवळीकाराचे काल आमी मांद्र्यान जो कितें प्रकार घडला तो पळयलो अत्यंत कीव करण्यासारको प्रकार। कारण जो सुदीन ढवळीकर गेली 10 वर्सां आणि त्याच्याकून मायजूत 2000तल्यान पूण आमचो वाहतूक मंत्री 2007 ते जवळ 2018 पर्यंत कार्यकाळ आमकां वाहतूक मंत्री म्हणून लाभलेलो। त्या काळान खंय तरी सुदीन ढवळीकारान जे पळय आमकां पिडले वाहतूकदारांक तितले आयज पर्यंत कोणीच पिडूंक ना। हे अत्यंत हांव हांगासर आरोप करता हेचेर सरळ आनी हेच्या पयलीं आमी आरोप केल्ले पूण जेन्ना जेन्ना आमी ह्या मनशांक पळयता की आपलेचेर अन्याय जालो म्हणून तो काल जेन्ना पळय सांगता तेन्ना खंय तरी आमचो आत्मसन्मान जागो जाता आनी आमकां उलयनासतना रावपाक जायना। म्हणून हांव
मुद्दम हांगासर हो मुद्दो आयज परत घेता, परत एकदा घेवपाचो प्रयत्न करता आनी मांडपाचो प्रयत्न करता. ज्या सुदीन ढवळीकारान दिपक ढवळीकारान लेना बँक चलयली आनी सुदीन ढवळीकारान देना बँक चलयली. आयज खंय तरी यांचे सगळ्यो जे पळय बँकी आहा त्यो आयज बंद पडलेले आसा म्हणून हांकां खंय तरी रस्त्यार देवपाची पाळी येयल्ली आसा. मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा तो मोटर व्हेकल एक्ट ह्याच सुदीन ढवळीकारान जवळ जवळ 10 वर्सां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या कार्यकाळान आपल्या फंडपेटयेन बंद करून दवरलो आनी चावी जानयांक बांदून भोंवलो स्वताच्या आनी स्वताच्या मर्जी प्रमाणे हेणी वाहतूक खातें चलयलें आनी आमचेर अन्याय केलो. त्या सुदीन ढवळीकाराच्या तोंडान आयज अन्याय म्हणपाक जी पळय भाशा उलयता ही निशेध करण्यासारकी गोष्ट आसा. तशेंच बहुजन समाजातले लोक जे टॅक्सीवाले आसा, बसवाले आसा, हांकां विविध प्रकारचे येलान म्हणजे नंबर प्लेटी म्हूण, परमिटाची फी वाड, मागीर स्पीड गव्हर्नर, 15 वर्साच्यो गाडयो काडप, एप टॅक्सी हाडप, मागीर ऑटोमॅटीक फिटनेस इश्युएन्स सर्टिफिकेट, GLाचो स्टाफ हाडून बसोवप आनी 50 रुपया वाहतूक खात्यान वचपाक 60 रुपया फी लोकांक चार्ज करप, ही सगळी कर्मां पळय जी आसा ती सगळी ह्या सुदीन ढवळीकारान करून मोकळो जाल्लो आसा. आनी खंय तरी आयज तो रस्त्यार रावन काँग्रेस पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी टिका केल्ली आमकां दिसता. आमी तेजो निशेध करता, कारण ज्या पक्षान वांगडा हेणी सत्ता भोगली काँग्रेस वांगडा आनी भारतीय जनता पक्षा वांगडा आनी कशें बहुजन समाजातल्या लोकांक पिडले, लव मामलेदाराक कशा तरेन चुकयलो, हे सगळें उत्तम उदाहरण आमी पळयतात. तशेंच PWD खात्यांतल्यान जेन्ना प्रश्न येताले ताका लोकांक उदीक मेळना म्हणून, त्या वेळाचेर हो सदांच विधानसभेन उत्तरां दिवप की NRW उदीक सोदचें पडटलें, नॉन रेव्हेन्यू वॉटर. आयज पर्यंत शेवट पर्यंत एका नॉन रेव्हेन्यू वॉटर खंय लिकेज आहा पळय ते शेवट पर्यंत ताका गावलें ना. आनी दुर्दैवान लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हेचो नळूच आटोवन उडयलो 2018 आनी मागीर आतां प्रमोद सावंतान नळ आटयलो आनी तेन्ना ताका लागून खंय तरी ह्या मनशाक आयज व्यक्तीक रस्त्यार येवची पाळी येयल्ली आसा. ताका सल्लो दिता सुदीन ढवळीकाराक, हांव ते कोणाचेर हे ना, म्हाजो आरोप ना, म्हाजो आरोप इतलोच की बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणटा पळय मोगो पक्ष, त्या मोगो पक्षाचो वापर सुदीन ढवळीकारांक एक अस्त्र कशें बहुजन समाजातल्या लोकांक काबार करपाक वापरलेले आसा. ताका लागून जे कोण पळय जे पक्षान पळय वयता हेंच्यांनी सांबाळून रावचे, कारण जे पळय पिडीत लोक आहा जेंच्यांनी पळय सोंसला पळय, गेली 10 वर्सां पळय आमी त्रास काडल्या, 10 वर्सां पळय आमकां सतावणूक केल्या सुदीन ढवळीकारान, ताका कोण मतदान करतलो अशें म्हाका तरी दिसून येना. तेन्ना नवे भुरगे जे आयज कोण पळय प्रवेश करपाचे इच्छितात मोगो पक्षान तेंच्यांनी सुदीन ढवळीकाराच्या 10 हात पयस रावचे अशें मागणी करता. आनी सुदीन ढवळीकाराक सल्लोय दिता शेवटी की तेणें आपले वाहतूक मंत्रीपद आसतना आमकां बसकारांक 15 वर्साचे सर्क्युलर काडलेले, 15 वर्सां जाल्यो काय आमच्यो बसी स्क्रॅप करप आनी तेच्या फाटलो उद्देश कितें आसलो की नवे बसी बांदतारेचेर कमिशन खावप. 200-250 बसी त्या टायमार भायर वचपाच्यो आसल्यो आनी नवे बांदतारेचेर कमिशन खावप. म्हणून हांगासर आमी तो मागीर कोर्टाक वचून तो प्रयत्न ताचो हाडून पाडलो आनी आयज पर्यंत आमची गाडी RTO फिटनेस दिता तो मेरेन चलोवपाचो आदेश दिल्लो आसा आनी तो रूल फॉलो केलो वयता. म्हणटकूच सुदीन ढवळीकाराक सांगूंक सोदता की 15 वर्साचे जशे पळय तुवें ते सर्क्युलर काडलेले तेन्ना आतां तुका दिसून येता खंय तरी तुका 60 वर्सां जाल्ली आसा, तो एक कायदो गव्हर्मेंट सर्वंटा प्रमाणे तुका एप्लिकेबल कर आनी आयज खंय तरी घरान बस. टॅक्सींक कशें पयलीं नवी टॅक्सी घेता तेन्ना ताका 9 वर्साचें ऑल इंडिया परमीट दिता आनी मागीर जेन्ना 9 वर्सां कंप्लीट जाली काय ताका मागीर 5 वर्सां ऑल गोवा परमीट दिता. तशें सुदीन ढवळीकारान कितें करचें, जवळ जवळ म्हाका दिसता 65 वर्सां जाल्या आसतली, 60 वर्सां म्हणजे ऑल इंडिया परमिटाचो कार्यकाळ काबार जाला, 5 वर्सां ताका ऑल गोवा परमिटूय मेळ्ळेलें आसा. तेन्ना तेणी आतां खंय तरी संन्यास घेवचो, खंय तरी भगवे वस्त्र परिधान करून बसचो खंयच्या तरी झाडा पोंदा, एका हातीन हातोडी घेवन आनी एका हातीन लोटा घेवचो आनी त्या लोट्यान कितें प्रसाद म्हणून लोकांक कितें कोळसो दिवपाचें कोळसो दिवपाचो. कारण आगापूर आनी पळय ज्यो दुर्भाटान पळय ज्यो जेटी बांदलेल्यो कोळशाक लागून गडकडी वांगडा फितुरी करून
त्यो जेटी खंय तरी आयज एकचे मंत्रीपद नासलेल्या कारणान हो पूर्ण अवस्थेन पडले तेन्ना आतां थंय हेणी बसचो आनी खंय तरी समाधी घेवच्यो असो ताका आमी सल्लो दिता कारण बहुजन समाजाक पिडले आमकां पळय पिडल्या ते आमचे श्राप ह्या मनशाक आनी हो मनीस केन्नाच राजकारणान यशस्वी जावचो ना अशें आमी ह्या माध्यमांतल्यान ताका सांगपाक सोदता. तुमकां कितें विचारपाचें आसा? एक तारीखेक इम्प्लिमेंट जावपाची मोठ्या एक्टाचेर रस्ते सारके ना तेच न्हू सरकारान कितें आसा जर हे सरकार सामान्य लोकांचो जर विचार करता बारीक लोकांचो विचार जर करता जाल्यार तेंच्यांनी तो जो पळय नवो एमेंड जाल्लो एक्ट आसा हो गोंयान लावपूच न्हू. तर आतां हांवें सांगलां सुदीन ढवळीकार बी पळय जे आसा हेंचे कर्म ते कर्म हे सेंट्रलाक जेन्ना ओगी रावले सगळे पळय सेंट्रल गव्हर्मेंट नितीन गडकरी पळय जे करतालो ते हेंच्यांनी हो ते कमिटीन आसून सुद्दां रोड सेफ्टी कावन्सिलाच्या कमिटीन आसून सुद्दां हेंच्यांनी ओगी रावन मौनी बाबा कशें रावन ओगी रावन पयले पळय ते तांकां प्रोत्साहन दिलें सेंट्रलाक ताका लागून हे सगळे आतां राज्यांचेर मारून दिल्ले आसा केंद्रान आनी हे गोंयान तरी इम्प्लिमेंट करून उपयोग ना कित्याक गोंय पयलींच करप्ट परिस्थिती ना पयलींच करप्शन खूब वाडलेलें आसा. आयज 100 रुपयाची फायन आसतना 50 रुपयाची जर लाच दिवन तर सुटोंक तर शकता जाल्यार फाल्यां तितून 5,000ची फायन आहा पळय थंयसर आर्थीकूच वेव्हार जातले फक्त ते सरकारच्या तिजोरेन आनी कांय येवचें ना हें आमी ठामपणे सांगता सरकाराक. गोवा सरकारान ते इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय अशें ना. मोटर व्हेकल एक्टान अंडर सेक्शन पळय 110 आसा केंद्रान सांगलें म्हणून 110 सेक्शना अंडर मोटर व्हेकल एक्टाच्या गोवा सरकार तेचेर विचार करपाक शकता इम्प्लिमेंट करच्या आदी. सरकारान विचार करचो जे स्टेक होल्डर पळय कोण आसा आमचे टॅक्सीवाले बसवाले रिक्षावाले मोटरसायकल पायलट तांकां विश्वासान घेवचे आनी मागीर ते कितें लावपाक कन्सिडर करचें. इनफॅक्ट आमी पळयत जाल्यार रस्ते सगळे पिड्यारूच आसा एंटायर गोवाचे. बरोबर बरोबर खंयतरी स्टार्ट केला बरोबर. रस्त्यांची परिस्थिती पळया ती अत्यंत दुर्दैवी आहा आनी रस्त्यांक लागून सध्या एक्सिडंट जावप बरोबर नियोजन नासलेल्यामुळे जी खंयसर कामां आसा आयज आमी पळयता करासवाडेच्यान जर पत्रादेवी वयतलो जाल्यार रस्तोच अस्तित्वान ना हे आमी खंय तरी पळयता आनी एका वाटेन तो इम्प्लिमेंट करप म्हणजे सरकार खंय तरी दुपट्टी कोणाचें धोरण घेता सरकारची इच्छा जी आहा ही बरोबर ना. एका खंय तरी तेंच्यांनी पयलीं सगळे रस्ते कितें ते करता हायवे बिवे ते करचे पयलीं आनी मागीर तेचेर विचार करचो. तुम्ही पाठी जेन्ना हे म्हणिल्लें की मुविनाक कमिशन वता आनी तुमी सांगिल्लें की बॅलेट तुमचे कडेन प्रूफ आहा तेजे मागीर फुडें कितें जालें? सरकार तोंड हेच दिना मरे. आमी आतां वयतले आरोप करता सरकाराचेर ह्या सरकाराक हिम्मतूच ना आमकां उत्तर दिवपाक. पळयलां तुमी उत्तर तर सरकारान दिल्लें जाल्यार मागीर सांगतलो आसलो न्हू. आतां कितें जालां हांव म्हणजे एक बीजेपीचो कोर कमिटीचो मेंबर कळ्ळो जाला. आतां तुमकां हांवें काय सांगलें 10 दिसां पयलीं हे भ्रश्टाचाराच्या मार्गांतल्यान पयसो वयता तो हे आतां लोकांक गोड 2 किलो 1 किलो आनी फोव वांटून लोकांक एट्रॅक्ट करपाक सोदता आनी जिल्ल्याची इलेक्शनां डिक्लेअर करून हे करपाक सोदतात निवडणुकी लडोवपाक सोदतात. पूण जनता तितले हे ना हेंचे फोव घेवन दिवाळी साजरी करपाक कळ्ळें न्हू. पूण कितें आहा ते भ्रमाना जर सरकार जर उत्तर दीत योग्य जाल्यार योग्य पावड्याचेर सगळ्यो गोश्टी सिद्ध करूं येता. म्हणून आतां सांगलें न्हू हांवें नोटीस दिल्या पळय आमी 23 तारखेक जर आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जर मेळना आनी आमचो विशय सुटावो जायना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या घरा पर्यंत वयतले आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे चर्चा करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पळया कितें मागीर उत्तर दिता. तुम्ही ऑफिशियली मुख्यमंत्र्या कडेन बीन अपॉइंटमेंट कितें घेतिल्ली? हय खूब फावटी मागलेली आनी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मागपाची गरजूच ना. जेन्ना प्रमोद सावंत स्वता मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना तेणी स्वता म्हाका आफोन येल्लो आनी तुमी बहुजन समाजातले बारीक लोक आनी तुमकां सांबाळपाक आपले सरकार कार्यरत आसतले आनी तुमच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा प्रलंबीत तुमच्यो कितें मागण्यो आसा पयलीं पासून त्यो सोडोवपाक आपलो हातभार आसतलो तेन्ना तुमकां सर्वतोपरी आपली मदत आसतली अशें तेणी तेन्ना उतार दिल्लेले. पूण जेन्ना जश्यो आमच्यो मागण्यो गेल्यो फुडें तश्यो तेणी मिटिंगूय घेतल्यो. हांव ना म्हणिना. आमच्या बसीच्या कार्यकाळांत म्हाज्या आयुश्यांत जेन्ना हांव ह्या धंद्यान येयला तेन्नाच्यान केन्नाच आमची एक जॉयंट मिटींग जावंक नासली. म्हणजे मुख्यमंत्री वाहतूक मंत्री ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी
आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी वाहतूक खात्याचे अधिकारी आनी बस ऑपरेटर अशी केन्नाच मिटींग जावंक ना इतिहासान. ती मिटींग तेणी प्रमोद सावंतान घेवन दाखयली आनी ते मिटींगेक आमच्यो 27 कितें आमी मागण्यो तेच्या मुखार दवरलेल्यो त्यो सोडोवपाचो वाहतूक खात्याक आदेश दिल्लो. पूण आतां डायरेक्टर फाटल्यान इचारल्यार कितें सांगता की फाटल्यान सीएमान सांगलें ना ते करपाचे गरज ना तूं ते पेंडींग दवर. कित्याक सांगलें आनी कितें ते जाणा न्हू. ते 27 एक तरी कितें हें जाता? ना कांयच ना हिस्टोरी कांयच ना. म्हणून आमी स्ट्रगल करता न्हू. आतां हे रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्साची मागणी आहा. फाल्यां आतां हायकोर्टान पेटिशन आमचें येयल्ल्या बोर्डार. पण तुम्ही आता सीएमाक म्हटलं तुमकां सीएमाचेर विश्वास आहा असं म्हणटा तुम्ही तरी. कितें ते तुमचे हे ना सुद्दां पळय कितें आसा आतां आमी नोटीस दिल्या आमकां आमचो विशय सुटावो सांगलो कदंबाचो. जर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जर त्या दिसा लिपोवन रावलो 23 तारखेक आमी गिराव घालपाक वयताले ते दिसा जर तो लिपोवन रावलो जाल्यार आमी थंयच्यान भायर सरून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या पर्यंत वयतले. कित्याक लागून वयतले की मुख्यमंत्र्यान आतां फोव आनी गोड वाटला सगळ्या जनतेक. आनी काल भुरगीं ताका रवींद्र भवनान पयर केन्ना पळय पोळच्याचेर विचारपाक गेल्ली प्रश्न तेन्ना भुरग्यांक चॉकलेटी दिल्या. आमकां कितें वाटता तें पळोवंक जाय बसवाल्यांक. ताका लागून वयता आमी.